सो कोरिएंडर पेस्ट चिकनाक घालपा खातीर करपा खातीर तेजे खातीर एक्चुअली ही रेसिपी एक दीस आमी शेअर केल्ली बट ती तितकी प्रॉपर दाखोवनाशिल्ली मीन्स आमी कांय सांगनाशिल्लें. सो आमी घेतलें आलें डायरेक्ट मिक्सरान घालता. आलें मागीर लसूण आनी मिरची आनी कोथमीर हें घालून हें सगळें ग्रायंड करपाचें आनी मस्त पेस्ट करपाची. ते पेस्ट मी मॅरिनेट करता आसतना यूज करप चिकन मॅरिनेट करता आसतना. तुम्ही जाय जाल्यार ही चड सुद्दां करून दवरपाक शकता मीन्स नेक्स्ट टायम कित्याक किंवां बांगडे बी तळटा आसतना ती पेस्ट यूज जाता. कोरिएंडर ही कट करून अशें घेवना अशें डायरेक्ट घेतलें. इतली जाय गो खूब जाय क्रीम अर्दी सपोज चड जाली जाल्यार मागीर हांव दवरतलें बट सो कित्याक आतां ही बारीक अशी ग्रायंड करून घेवपाची म्हळ्यार स्मूथ पेस्ट करपाची हेची. पेस्ट ही पळय आमची रेडी जाल्ली आसा आनी आतां मसालो जो कितें लागता चिकना खातीर तो तुमकां सांगता. तेज्या खातीर फर्स्ट मिक्स घालता डायरेक्ट कोथमिऱ्यो आनी बडीशोप आनी हे मिक्स तिकी आसा तितून मिरयां आसा मागीर लवंग आसा मागीर ती व्हडली वेलची आहा. ह्यो मसालो न्हू कमीच घेतला अशी चड घालता बट इफ पचना आपल्याक चड जाल्यार तो इल्लो घेवप. मागीर आमी बेश्टो सुर्या मसालो तोवूय घालतली. हे सगळो पळय मिक्स मसालो आनी मिरच्यो जाय एका सुक्यो आनी 1 किलो चिकना खातीर आमी ह्यो पळय 1 नाल्ल घेतला जो तो मोठो आशिल्लो तेज्या खातीर 1 नाल्ल घेतला. इफ जर तुमकां ग्रेवी बी चड जाय न्ही जाल्यार तुमी 1.5 सुद्दां घेवपाक शकता आनी चिकनाचे पीस बारीक बारीक करून वाडोवपाक शकता तशें चिकन. आनी इफ जर तुमकां ग्रेवी चड नाका जाल्यार 1 नाल्ल ह्यो पुरो. सो आमी हो पळय 1 नाल्ल घेतला आनी 3 कांदे 2 टमाटा आनी 1 लिंबू तो मागीर मॅरिनेशन मागीर घालपाचो. सो आतां हे कट करून घेवया पयलू. सो पळय 3 कांदे घेतलेले ते चिल्ले टमाटा आनी लिंबू. सो कांदो न्ही असो मोठो कापल्यार जाता बिकॉज आमी ह्यो आतां फ्राय करतली टमाटा आनी कांदे आनी मागीर ते मिक्सरान ग्रायंड करतली. सो तेज्या खातीर कितलोय मोठो सपोज तूं चिरता जाल्यार तेतून कांय प्रॉब्लम ना. सो आनी सुक्यो मिरसांगो जे आमकां तीख चड आवडना सो तेजें आवडटा बट आयज आमी तीख चड करिना तेज्या खातीर इतल्योच मिरसांगो घेतला. इफ जर तुमकां चड तीख आवडटा जाल्यार तुमी चड घेवपाक शकता. सो हे आतां सगळें तेलान तेका मातशें रोस्ट करपाचें आनी कांदो टमाट जो आसा तो भाजून घेवया. सो लेट्स डू इट. चिकन तशेंच मॅरिनेट करून दवरूं जाय. सो आतां कांदो भाजून घेवपा खातीर फर्स्ट तेल आनी तेतून कांदो घालपाचो. सो ह्यो बरो भाजलो उपरांत मागीर टमाट घालपाचें. सो आतां ह्यो फ्राय करून घेवया मस्त असो. कांदो न्ही बरो असो भाजून घेवं जाय. सामको तांबडो काळो सुद्दां जाल्यार कोता येता इतको भाजून घेवं जाय नाल्यार तेजेरूच ती टेस्ट आसता. आनी बेगीन भाजपा खातीर इल्लेशें मीठ घालून घेता. हय सो हे पळय 1 kg चिकन आसा ते सगळें मस्त अशें धुवून घेवया. तेज्या खातीर हे जे ब्लड आसता पळय ते वचपा खातीर धुवता आसतना मीठ घालून घेवं जाय नाल्यार हे अशें बरें मस्त अशें धुवून जाता. सो मीठ घाल हितून. हे आमी धुयता तशें दाखयता तुमकां तशी सद्या धुयता. हो पळय मस्त असो आमचो ऑनियन जो आसा तो फ्राय जाल्लो आसा. असोच जावपाक जाय काळो तो डायरेक्ट फ्राय करूनच दाखयलो तुमकां. पळय असो कमी जालो म्हणल्यार मस्त असो ह्यो फ्राय जाला. आतां हे काडून घेवन टमाट हितूनच घालुया फ्राय करपाक. सो हे काड. टमाट फ्राय करता सो इल्लें तेल घालुया पुरो चड नाका आनी तेतून टमाट घालपाचें. हे सुद्दां फ्राय करपाचें आनी निमलें की मागीर ते ग्रायंड करप आनी सोयी हितून द्या. चिकनाचो पापड निघलो तो बी घालपाचो उरला. सो आतां टमाट आतां मस्त अशें जसो कांदो भाजून काडला तसोच टमाट बी मस्त अशें भाजून काडपाचें.
एंड देन मागीर जालें तें दोणी निवलें म्हणटकीर सोयानी जे आमी ड्रायड मसाला घेतलेलो तो भाजून काडपाचो. हें आतां जावं न्ही. सो हें न्हू बरें ब्लड हें सगळें काडून घेता. ग्रेवी चिकनाक न्हू येदे येदे पीस बारीक पीस केल्यार चलता. आमी ते बारीकूच घातलेले. तुमकां जाय जाल्यार बारीक सुद्दां आनी करूंक शकता. सो हें ऑलरेडी बारीक आसा सो आनी बारीक करपाची गरज ना. आतां हें ब्लड सगळें काडून घेवया. विनेगर सुद्दां घालपाक शकता धुवता आसतना चिकन, बट आमचे कडेन विनेगर ना सो मीठ घातल्यार सुद्दां सगळें बरे भशेन जाता. आतां हें खूब टायम धुवन घेवंक जाय मिन्स ब्लड आसा तें सगळें सारकें काडपाचें. चिकन पळय तुमी पळोवपाक शकता आमी मस्त अशेंच बरें धुवन घेतलां. 2-4 फावटी हांवें हें धुतलें सो मस्त हेजें सगळें ब्लड बी सगळें गेलां. आतां हितून मीठ घालपाचें. उदक मीठ हांवें धुवन काडलें सो 1 चमचो मीठ मागीर घालपाचो आनी मागीर ग्रेवी करता आसतना जाय जाल्यार तुमी मागीर एडजस्ट करून आमी घालूंक शकता कितकें जाय तें. सो मीठ आनी रगो लिंबू पिळया. लिंबू एक हाफ अशें तुमी लिंबू पिळपाक शकता. सो 1 किलो चिकनाक एक्चुली हाफ न्हू 1 सुद्दां घातल्यार चलता बट आमचो लिंबू मोठो आसा सो हाफ पुरो. हाफ मागीर घालतले शिजता आसतना. आनी मिरची पावडर फर्स्ट हें घालून घे. मिरची पावडर नाका. आनी कोरिएंडर पेस्ट खूब घालपाची. सगळी नाका ना सो इतली घेतल्या. आनी हळद पावडर घेवपाचो. मिरची पावडर नाका असो इतलेंच घालप मिन्स हळदी पावडर हळदी पावडर कोरिएंडर पेस्ट आनी मीठ. आतां हें मस्त अशें हातीनूच मिक्स करून घेता. हें न्हू मॅरिनेशन करून एटलिस्ट 1 वर तरी दवरपाकूच जाय. बिरयानी बी करतली जाल्यार न्हू आदल्या दिसाच मॅरिनेट करून दवरूंक जाय नाल्यारूच चिकन जें आसता पळय तें सॉफ्ट जाता. नाल्यार पळय चिकन सॉफ्ट जर जायना न्हू जाल्यार तितकें बरें लागना. सो जितलें आपूण मॅरिनेट करून दवरता पळय तितकेंच बरें. सो हें आमी सुद्दां आतां 1 आवर तरी दवरतलीच हें मॅरिनेशन करून एंड देन मागीर ताका शिजोवपाक दवरपाचें. सो हें आतां मस्त पैकी मॅरिनेशन जाल्लें आसा. सेपरेट जिंजर गार्लीक पेस्ट बी घालना बिकॉज आमी कोरिएंडर जी पेस्ट केली तितून आमी सगळें जिंजर गार्लीक सगळें एड केलें. सो ही कोथमिरेची पेस्ट घातली म्हणटकीर सगळें मॅरिनेशन आपलें बरें जाता. आतां हेका फ्रिजान दवरुया आनी तो म्हणल्यार तें फ्राय पळोवया कितें जालां तें. सो मस्त अशें जाल्लें आसा मॅरिनेशन. आतां फ्रिजान दवरुया. टमाट पळय जावपाक येयली आनी 1-2 मिनटां एकदां शिजोवपाची आनी देन मागीर ताका ग्रायंड. सो टमाट बी पळय जालें. आतां हे दोनी निवळून ग्रायंड करूया. आतां हे काडून घेता. जो ड्राय मसाला जो घेतलेलो तो सगळो फ्राय करून घेवपाचो. डायरेक्ट घालता तेल इल्लें 1 चमचो घालून घेतलेलो. आतां हे मातसो रोस्ट करपाचो आनी तितूनच सो 1-2 मिनटां रोस्ट करप आनी तितूनच सोय जी आसा ती एड करपाची. गॅस सामकोच बारीक आसा. ह्यो मसालो रोस्ट करून जाल्लो आसा. आतां तितून जे आमी कोकोनट घेतलेलो तो घालपाचो आनी हितून इल्लीशी हळदी घालपाची आनी मस्त अशी एटलीस्ट 10 मिनटां तरी भाजपाची. पुरो हेका आतां बरें मिक्स करीत अशेंच दवरप ना. मिक्स करीत रावप. अशें करून 8 ते 10 मिनटां बरी भाजून घेवप. ही पळय अशा प्रकारे मिक्स करीत रावप एटलिस्ट 8 ते 10 मिनटां तरी.
गॅस लो फ्लेमीचेर धरप नाल्यार डायरेक्ट करपतली न्हू तेच्या खातीर. सो हे चिकन जे आसा 1 hour मॅरिनेट करून दवरलेलें. सो 1 hour जालो. आतां हे आमी शिजोवन घेवया सगळें. सो तेच्या खातीर फर्स्ट इल्लेशें तेल घालून घेवया. तेच्या खातीर इल्लेशें तेल आनी हे सगळे चिकनाचे पीस जे आसा ते सगळे ॲड करपाचे. सो आतां हे मिक्स करून घेवया. एक 2-3 मिनटांनी ताका तापोवन दवरून मस्त अशें शिजत दवरपाचें. आनी हे न्हू मस्त बॉयल जावन येवपाक जाय. एक अर्दवर तरी शिजोवपूच जाय. हे घाल तितून म्हणजे उदक घालपाचें कोथमिरीचो पेस्ट जो आशिल्लो तेचो. हे आतां धापून दवरुया. सो हे बरें शिजतलें. सो पळय न्हू ह्यो कांदो आनी टमाट ग्रायंड करून घेवपाचो. मिक्स सुद्दां जाता. आमचो मिक्सर ल्हान आसा सो आमी 2 बॅचीस करता. एक आमी सोय आसा ती मागीर वांट्टली आनी तेच्या पळय न्हू कांदो आनी टमाट फक्त वांटून घेता. सो हे बरें रेडी जाले उपरांत मागीर ते वांटपाचें. नाल्यार इल्ली सोय मिक्स करना ती सोय मागीर चड जातली. सो आनी इल्ली सोय हितून ॲड करता नाल्यार ताका चड जातली न्हू म्हणून. हे आमचें बरें कूल जाल्लें आसा. थंड जाल्लें तें तेन्नाच हें वांटप. पुरो न्हू आनी उदक घालून हें वांटून घेवप. सो कांदो आनी टमाट वांटून घेतले. आतां नेक्स्ट जी बॅच उरलेली फक्त सोय तीच फक्त वांटपाची उरला. सो ती बी वांटून घेता. हितून इल्लें उदक घाल. तांबडे जाले ग्रीन जावपाक जाय तशें कांय ना. सो सोय बी वांटल्या. हे पळय जे आमचें ग्रायंड करून जालें आनी बॉयल आमी करपाक दवरला. सो हे दोनी मागीर वांगडाच मिक्स करपाचें. बॉयल बऱ्यो सामक्यो शिजोवन येयल्यो म्हणटकीर चिकनाचे पीसीस अजून हे बॉयल जावना मातशें जाल्या. आतां हितून चिकन मॅगी क्यूब ॲड करपाचो सांबाळून बिकॉज हितून मीठ ऑलरेडी घातलं न्हू आमी. आनी चिकन मसाला इल्लोसो घालून घेता आनी दही घालता. कित्याक दही आमी मॅरिनेशनाक दही घालनाशिल्लें सो ते आतां घालता. घाल गो दही. 1-2 चमचे सुमार दही घालपाचें चड नाका. आनी इल्लें घाल. सो पुरो. आतां हे बरें बॉयल जावनी अजून जावना आनी देन मागीर लास्ट हेका ते आमी जे ग्रायंड केले पळय ते घालून घेवपाचें. सगळो कॅमेराचेर हे येयलो. सो हाफ वर तरी जालें हें शिजता. आतां हितून आमी जो ग्रायंड केल्लो मसालो जो आसा पळय रेडी तो ॲड करपाचो. हितून उदक मिन्स कितलें पातळ जाय तेजेर डिपेंड. ही जी सोय कापलेले ते बी घालपाचे ॲड. ची यो उदक घालून घेतलें मातशें मिक्सरान सगळें काडलें. आपल्याक ग्रेवी जितली पातळ जाय तितलें तुमी उदक घालपाक शकता. आतां हे सुद्दां बरें शिजपाक जाय. सो मस्त पळय चिकन ग्रेवी जी आसा ही रेडी जाली आसा. मस्त कलर सुद्दां कितको बरो येयला तुमी पळोवपाक शकता. घाल गो तें उदक. आनी सारकें आसा चड पातळूय ना चड दाटूय जावना. आनी जाय जाल्यार सुद्दां उदक तुमी घालूं शकता. आनी मसालो हे आतां शिजोवन मसालो थोड्या वेळान एडजस्ट आनी मीठ भितून मातशें थोड्या वेळान एडजस्ट करून घालपाचें.
कित्याक कोदूया आमी मॅरिनेट करता आसतना मीठ घातलेलें आनी कांदो बी तळिस्ता आसतना मीठ घातलेलें, सो मीठ मातशें सांबाळून घालप. सो आतां हें बॉयल जावन बरो टायम आनी मागीर मीठ घालुया. सो हे पळय ग्रेवी जी आसा जी बॉयल जाता आतां हें ऑलमोस्ट जावपाक पावलें. हितून इल्लोसो चिकन मसालो जो आसा जो एड करुया. जालो